प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आमी आर्गां दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमी आणि आमच्या सोरवंडारा, आमच्या देवा, तुका आमी वाखाणटा, तुका आमी निनवासता, तुका आमी ह्या वेळार उलो मारता. पवित्र आत्म्या, तूं आमच्या भितर रावताय, तूं जावन आसाय देव. आमच्या भितर कांय तुणें ना. पवित्र आत्म्या, तूं आमकां शिकोवपाक येयलाय. तुका आमी दिसपटो उलो मारपाक आमकां शिकय. आनी आयज म्हाज्या ताळ्यांतल्यान तूं उलयतलोय पवित्र आत्म्या, म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आमचें कांयच न्हू हें देवा, हे सगळे जाण आसा तुजे महिमे खातीर. आयज आमी एकठांय जाल्या जाल्यार ही तुका महिमा दिवपाक आमी एकठांय जाल्या. तुजें उतर आमी शिकपाक एकठांय जाल्या देवा. कित्याक आमी तुका भोसता, आमी तुका नमस्कार करता. कित्याक तूं जावन आसा आमचो बरो देव. तुवें आमचो इतको मोग केलोय की खुर्सार मरताना पासून तुवें चिंतलें नाय देवा. आमचो इतको मोग केलोय की तूं गेलोय आनी त्या खुर्सार आमच्या खातीर मेलो. तुका आर्ग आनी निनवास देव. आनी पवित्र आत्म्या, ह्या आमच्या बायबल क्लासीचेर तुजो आशिर्वाद आसूनी. सगल्यांचे ओतमीक कान ओपन कर. देवाचे उतर वचोन तेंच्या काळजान रिकपाक ह्या मागणें करता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. भावा भयणांनो, आमी शिकता भावार्थाचेर. आनी भावार्थ म्हणजे कितें जावन आसा भावा भयणांनो, आमी डेली आमी आमचे शीत जेयता आनी आमी दोन टायम आमी च्या पिता आनी 2 टायम आमी जेवण जेयता. आनी आमचे कुडीची बरी आमी कुयदाद घेता. आनी आमी जेवता पळय ते आमच्या पोटान वयता आनी आनी थंयसर एक प्रोसेस चालू जाता. आनी हो प्रोसेस चालू जाल्या उपरांत आमच्या आंगान कॅलरी क्रिएट जाता आनी आमकां घोटाय येता. ही आमचे कुडीक जाली. कुडीची केली आमी, आमच्या कुडीची वेवस्था केली. आत्म्याचो तोच प्रोसेस. देवाचे उतर आमी खाता, तेजेर आमी नियाळ करता आनी नियाळ करता करता आमच्या काळजान ते उतर वयता आनी आमच्या काळजान ज्यो कॅलरीज आमकां जाय दिसपटे आमचे दीस जेवपाक, त्यो कॅलरीज आमच्या पोटान तयार जातात. आमचे काळीज जावन आसा बरी माती. हांव ह्या काळजाचें उलयना भावा भयणांनो, हांव दाखयता हें हांगर. द बेली, आमचो ओत्मीक जागो जो आमचो आत्मो रावता तो जावन आसा आमच्या बेलीन. द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बेली ऑफ युअर हार्ट. हें जावन आसा बेली. हांगर आमचो आत्मो आसता. आमी चिंता आत्मो आमचो हांगर आसा काय, हांगर खंय आसा चिंता. देवाचें उतर सांगता योर स्पिरीट लायज इन युअर बेली. ओत्मीक तो. आनी ताका लागून ताका ओत्मीक खाण जाय. काल हांव इंग्लीश बायबल क्लासीन म्हणटालो की बायबल बूक मनशान बरयलेली देवाची काणी न्हू. बायबल जावन आसा बूक देवान बरयलेले मनशा उद्देशी. बायबल जावन आसा एक बूक देवान बरयलेलो मनशा उद्देशी. म्हणटकूच ते जावन आसा ओत्मीक खाण. देवाचें उतर जावन आसा ओत्मीक. आनी ते आमच्या मनाक कळना, कित्याक ओत्मीक ते आमच्या बॉडीक कळना. ओत्मीक तुका जाणा जावपाक ओत्मीक आत्मो जाव तुका. आनी हो आत्मो आमकां देवान आमच्या भितर घातलेलो आसा. आनी जेन्ना आमी आमच्या जेजूक आमी सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणटा, त्या दिसा पवित्र आत्मो धाडटा आनी ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां बांदून घेता, आमकां सील करता आनी आतां आमचो आत्मो आनी पवित्र आत्मो एक जाता. ताका लागून भावा भयणांनो, आमच्या भितर देव रावता. आमच्या भितर देव आसा, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आमी चिंता आमकां देव आमच्या भितर आमी वाडोवंक जाय. चुकीची गोष्ट.
आमच्या भितर देव आसा पूण हांव ताका वखना हे सोत. आनी भावा भयणांनो, इंग्लिशीन अशें म्हणूं येता, I know about God, but I don't know God. I know about God म्हणजे हांव देवाचे हांवें आयकलां, देवाचे उतर हांवें आयकलां, पूण देवा बारी म्हाजो संबंद ना. आय डोंट नो हिम. एग्जाम्पल दिता. सिस्टर कोरिनान म्हाका झेवियरागेर आनी मामा ग्रेसीगेर घेवन गेली. आतां हांव सदां तेंचें आयकतालो, सिस्टरीच्या तोंडांतल्यान हांव आयकतालो मामा ग्रेसी आनी ब्रदर झेवियराचे. ती सदांच म्हाका सांगताली. पूण आय न्यू अबावट देम. हांव तेंचें आयकलेलें, पूण जेन्ना हांव तांकां मेवलो तेन्ना हांव तांकां जाणा जालो ती कितें मनशां पळय ती कोण पळय ती. हांव म्हाज्या देवाक मेवपाक जाय, हांवें म्हाज्या देवा बारी संबंद दवरपाक जाय. बेश्टोच येयलो आनी जेजू 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 म्हटल्यार कांय जावपाचें ना भाव भयणां. आनी आमी ह्या मागण्याचेर हांवें आमच्या बापाचेर हांवें खूब शिकवण दिल्ली आसा. आमी उच्चारता आमच्या तोंडांतल्यान, पूण आमी खरेंच आमी जे उच्चारता तेजेर आमचो विश्वास आसा काय? तेका लागून भाव भयणांनो आमी जाणा जावपाक जाय. भावार्थ जावन आसा एक आत्मीक खाण. आमचे भावार्थ वाडोवपाक देवाचें उतर जाय. भावार्थ तूं वाडयतलें नाल्यार देवाच्या उतरा शिवाय भावार्थ तुका मेवचो ना. रोमन्स 10:17 म्हणटा, फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. आनी भावार्थ आमी कसो वाडोवंक जाय? दोन रिजन आसा. एक, देवाचें उतर हांवें डेली खावपाक जाय. जशें हांव म्हाजे कुडीक खाता आनी मागीर एक प्रोसेस जाता तयार आनी आंगान म्हाज्या कॅलरी जाता आनी हांव घोट जाता आनी हांव मागीर काम करूंक शकता. तशेंच म्हाज्या आत्म्याक हांवें डेली देवाचें उतर दिवपाक जाय आनी ह्या देवाच्या उतरान म्हाज्या भितर कॅलरी तयार जातल्यो आनी ह्या संवसाराचें झूज मांडपाक म्हाका आत्मीक शक्ती मेवतली. आनी ही आत्मीक शक्ती आमकां जाय भाव भयणां. दुसरें म्हणजे जें उतर आमी शिकता तें उतर आमी आमच्या लायफान लागू करपाक जाय. शिकलेत म्हणून जायना. हांव हांगर बायबल क्लासीन येयलो आनी हांवें जायते देवाचे उतर आयकले, ह्या कानान घेतले आनी ह्या कानांतले सोडले, कांय फायदो जावचो ना भाव भयणांनो, कांय फायदो जावचो ना. हे पॉलिटिशियन्साच्यो गजाली जाल्यो. आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, अजूनय येवंक ना. देवाचें उतर तें सांगना. देवाच्या उतरान सांगलां तें येतलें नाल्यार तें येतलेंच. ह्यो पॉलिटिशियन्साच्यो गजाली न्हू. तेका लागून तूं कितें आयकताय तेजेर तुवें कामूय करपाक जाय. तोंडान उलयलेलीं बाफां देवाचें उतर न्हू. देवाचो वाफ जावन आसा हो साशणीक आनी हें उतर तो उलयला तें केन्नाच कोबार जावचें ना भावा भयणांनो. तेका लागून हे देवाच्या उतरान आमी रिगोन रावंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आनी आमी लास्ट बायबल क्लासीन ह्या स्क्रिप्चराचेर आमी एंड केल्ले आनी आमी आतां फुडें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिना. जरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता, तरूय भितरल्यान तें दिसान दीस नवसोरोन वेता. प्रेज गॉड. देवाच्या उतरान आमची नवसरणी जाता. इंग्लिशीन सांगता पळय भावा भयणांनो, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. म्हणजे कितें भावा भयणांनो, आमचे वय जाता पळय तो हे आमी मातशी जामय जाता. आमचे केंस थोडे वयतात, आमचे कातीक मातश्यो मिरयो पडटात, आमचे आंगान तितकी ताकत उरना.
पूण देवाच्या उतरान तशें ना भावा भयणान. देवाचो आत्मो आमचो जाम पडना. तूं तर ताका आत्मीक खाण डेली दिवची ना जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा ताका रिन्यू जाता म्हणटा. दिसान दीस नवसोरून वेता. दिसान दीस तुजी नवसोरी जाता, नवसोरणी जाता तुज्या भितर. आनी ही नवसोरणीची आमकां गरज आसा. कित्याक आमची भायली कूड आसा ती इम्पॉर्टंट ना भावा भयणानो. ही आमकां देवान दिला ते एक जॅकेट ह्या संवसारान चलपाक. आनी हांवें हेज्या पयलीं सांगलेलें आसा, मुनान वचपाक जाय नाल्यार तुका मुनाचें सूट घालचें पडटा आनी तें बांदलेलें आसता. नाजाल्यार तूं एकदां तर भायर गेलोय नाल्यार गेलोय तूं एरिया भायर, तें बांदलेलें आसता तुज्या स्पेसशिपाक. आनी तशेंच भावा भयणानो देवाचें उतर जावन आसा. जितके आमी देवाचें उतर आमचे भितर घालता, आमची कूड, आमची आत्मो आमी नवसोरता, दिसान दीस नवसोरता. आनी ही नवसोरणी जावपाची गरज. नवसोरणी जायना जाल्यार भावार्थ कसो येतलो. दिसान दीस तूं उतर खायनाय आनी तूं उतर सजमनाय नाजाल्यार तुका भावार्थ कसो येतलो. भावार्थ येता जेजूचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. भावार्थ येता जेजूचें उतर खान आनी खान. जशें आमी डेली खाता चुकोन आसतना. एक दीस खावंक ना जाल्यार भूक लागली, भितरल्यान आमच्यो झोयो रडोंक लागता आनी आमचो आत्मोय रडटा, पूण तो आवाज आमकां येना. झोयांचो पूण आमकां आवाज येता आनी आमी रोखडीच धांवता आनी कितें तरी खाता. कांयच मेळना जाल्यार बिस्कीट तरी खाता. पूण आमचो आत्मो आमकां उलो मारता, आपणाक देवाचें उतर जाय. तो आवाज आमकां येना. कित्याक आत्म्याचेर आमचो फोकस ना. आमी संवसारी जावन पडलेली आसा. संवसारा प्रमाणे आमी चलता आनी देवाचें उतर जावन आसा ओत्मीक भावा भयणानो. ओत्मीक तें आनी तें आत्म्याचें खाण जावन आसा. आत्म्याक तर आमी उपाशी धरलो तो बारीक बारीक जायत वयतलो. तेका खाण दिवन बरो घोट करपाक जाय. देवान आमकां ओत्मीक म्हणून रचल्या आनी ओत्मीक खाण जावन आसा देवाचें उतर. आनी ओत्मीक खाण तर आमी आमच्या आत्म्यांक दिना जाल्यार ताका आमी जबाबदार, देव जबाबदार न्हू. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. हातून म्हणलें, तुमी मोचें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरीपणी मोचेशी जातल्यात आनी तुमकां सोत पडोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. Praise God. Praise God. That Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in my word, you are my disciple indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." तू तो देवाच्या उतरान रिगलोलो आसा. देवाच्या उतरान तू रोमलोलो आसा आनी देवाचें उतर जावन आसा तुजें खरें खाण. आनी देवा कडल्यान, जेजू कडल्यान तूं आपणाचें खाण जे तुज्या आत्म्यांक जाय ते जेजू कडल्यान तूं ओडून घेता. एक लूच कही लागताय तूं जेजूक आनी तेज्या कडल्यान तूं ओडून घेता तुका खाण जाय पळय तें. तेन्ना भावा भयणानो आमी जेजू भितर जियेता आनी जेजू आमच्या भितर जियेता. आमी जेजून भितर ग्राफ्ट जाल्ले जावपाक जाय. तेच्या भितर आमी भितर वचोन रावपाक जाय, रिगपाक जाय, जागो करपाक जाय. जेजूच्या भितर आमी जागो करपाक जाय आनी तो जियेता पळय तशें आमी जियोंक जाय. तेचें उतर आमकां शिकयता, त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. कित्याक तेजें उतर इम्पॉर्टंट बाब भयणानो? कित्याक तेजें उतर जावन आसा सोत. आनी ह्या सोता वरवीं तुका सुटका मेवता. तुका तर सोत खबर ना नाल्यार तुका सुटका कशी मेवतली?
तुका सोतूच खबर ना जाल्यार तुका सुटका कशी मेवतली. तूं 14 जियेतले आनी देंवसार जावन आसा 14चो राजा तो, आनी तो येतलो आनी तुका फोट सांगतलो आनी तूं ती फोट घेवन तूं म्हणटले ओके हेंच सोत जावन आसा. कित्याक तूं देवाचें उतर नकोय, देवाचें सोत नकोय. आयज हांव कोणाक तरी मिनिस्टर करतालो आनी हो मनीस देवाचेर इतको रागार जाला म्हाजें उतर आयकपाकूच रेडी ना. आनी हांव ताका सांगता देव तुजेर आड येवंक ना, देंवसार तुजे आड येयला. तो म्हणटा देव आपणाक कित्याक दिसती पडना. आनी म्हटलें तूं देवा बरी संबंद दवर, देवाचें उतर शीक. आमकां भावा भयणांनो त्रास येयल्या उपरांत देवाचो उगडास येता. आनी तो म्हाजे लास्ट पासून म्हाजे आयकोना आलो आनी बरें बरें म्हणूंक लागलो आनी फोन दवर म्हणूंक लागलो. तरी आसतना हांवें ताका कितें केलें, 2-3 टिचिंगां धाडली. ती आयकोन तरी तेजी भितरल्यान नोसवणी जावं. आमकां देवाक बोट दाखोवपाक रोखडेंच जाता. कित्याक लागून हें जावंक ना, आपूण सारकी कित्याक जावंक ना, म्हाज्या भितर हे दुयेंस अजुनूय कित्याक आसा. कित्याक तूं भायले कुडीक पळयता, आत्म्यान तूं नितळ. आत्मो देवान तुजो धुवन काडलो, तूं तुज्या कुडीचेरूच आसा आनी जें तुज्या कुडीन जाता तें तुका रोखडें दिसती पडटा. पूण तूं केन्नाय अशें म्हणनाय आयज हांवें ओतमीक खाण खावंक ना, हांव ओतमीक खाण खाल्ल्या बगर हांव न्हिदोंक वयचो ना, तूं म्हणनाय. जेम येयली न्हिदलो. पूण देवाक बोट दाखोवपाक मात आमी फुडें. तुवें म्हाका हें दिवंक ना, तुवें म्हाका तें दिवंक ना. देवान सगळें केलां भाव भयणांनो. 6 दिसांनी ताणें हो संवसार रचलो. अजून पासून कोणाक कांय उणें पडचें ना जो तेजेर भावार धरता पळय ताका. आमेन. आनी जेन्ना तो ह्या संवसारान येयलो, देवसारान पळय कितें काडून घेतलेलें तें परत तुका दिलें. बेसांवांनी तुका बोल्लो, तुज्या एकावंटान जाय तितकें घातलें, तें तुवें कशें घेवपाक जाय ती तुका खबर आसपाक जाय. नेवो करार जावन आसा भावार्थाचो, विश्वासाचो. बिलीव एंड रिसीव. विश्वासान तूं माग आनी तें तुका मेवतलें. पोरणो करार आहलो, तुवें काम करूंक जाय आसलें, तुवें पातकान जेवंक उपरांत आसलें. नेवो करार जावन आसा कुरपेचो. आदलो करार जावन आसलो परफॉर्मन्स बेस्ड. नेवो करार आसा ग्रेस, कृपा. आतां तुवें बरोच घाम गळयलोय म्हणून देव खूश जावचो ना. देव तुजेर ऑलरेडी खूश आसा. Praise Jesus. देव आमचेर रागार ना भाव भयणांनो, आमी देवाचेर रागार जाता. देव आमचेर केन्नाच रागार ना. आमचो ताणें इतको मोग केलो बापायन की आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. सगळ्या संवसाराची पातकां काडली आनी आपणाच्या पुताचेर घातली. एक्सचेंज. आपणाच्या पुताचेर आमची पातकां घातली आनी आपणाचो पूत सोत जावन आसलो तेजें सोतपण आमकां दिलें, फुकट देणें. कोण विश्वास करता पळय ताका, सगळ्यांक न्हू, फकत विश्वास करता पळय तांकां. विश्वास केलोय नाल्यार मागीर त्या विश्वासान तूं सदांच जिवंक जाय. एक दीस विश्वास केलोय आनी मागीर घरा कडेन न्हिदलोय म्हणून जायना. एक टायम तूं देवाक आपणाच्या तोंडांतल्यान परगटलाय म्हणून तुका स्वर्ग फावो जातलो. पूण ह्या संवसारान तूं जियेताय तो तूं असो धडपडून जियेतलो. कित्याक तुका खबर ना देवान तुका लागून कितें केलां पळय तें. आनी ताका लागून हें देवाचें उतर आमकां सोत सांगता आनी हें सोत तुका ते फोटी कडल्यान पयस दवरता. आनी ताका लागून देवाचें उतर आमकां शिकयता सोत. आनी जेन्ना तुका फोट कितें ती कोण येयली आनी जेन्ना तूं फोट देवाची भितर तूं घेयनाय तेन्ना तुज्या भितर दुयेंसूय येवपाचें उणें जातलें. तूं तेजी उतरां उलोवची नाय, देवाची उतरां उलयतली. कित्याक तुज्या काळजान आसा तें तुज्या तोंडान आसतलें. फ्रॉम द अबंडन्स ऑफ युअर हार्ट द माउथ स्पीक्स. जे काळजान तुजें उतर तुवें देवाचें घातलाय तेंच तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें.
ताका लागून आमच्या काळजान देवाचे उतर आसपाक जाय. आनी देवाचे उतर जावन आसा सोत, ती जावन आसा वाट, ती जावन आसा जिवीत आनी सुबाम जिवीत. ते इल्ले हे न्हू, सुबाम जाय ते तुका फावो. देव आमकां कांय उणें करिना. आमी नको देवान आमकां कितें केलां तें कशें आमी घेवपाक जाय पळय तें, आनी तेंच आमी शिकोवंक जाय. भावार्थान आमी जें मागता तें देव म्हणटा तुका मेळटलें. आनी ताका लागून आमी ह्या भावार्था विशीं हो भावार्थ कसो वाडोवपाचो तें आमी शिकता. आनी भावार्थ वाडोवपाक एकूच देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर आयकलेंच म्हणून जायना, तेजेर चलपाक. 2 कंडिशनां आमचो भावार्थ वाडोवपाक. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. या आतांच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात, पूण तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशी देवाची कशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपूर तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात. प्रेज गॉड. आमी देवाचें उतर हांगर कितें म्हणटा की ह्या संवसारा प्रमाणे तुमचो आकार करून घेयनाका. आमी कितें करता भावा भयणांनो, ह्या संवसारान जियेता म्हणटच आमी हो संवसाराचो आकार घेता. आमी ह्या संवसाराची शेप घेता. हो संवसार चलता तसो हांव चलता. आदी एक गोरू गेले न्हू, तेज्या फाटल्यान सगळीं गोरवां चलता. एक गोरू चलोंक जाय. एकल्यान तर वयर पयलें आनी पयत रावलो, दुसरो येता आनी तोय वयर पयत रावता. आनी अशें करून एक 50-100 जाण वयर येता आनी पळयता, वयर कांयच ना, तो बेश्टोच पळयता. देव म्हणटा ह्या संवसारा प्रमाणे चलनाका. तेणें केलें म्हणून तूं करिनाका. आकार, जो आकार तूं घेताय तो म्हाज्या उतरा प्रमाणे घे. तूं एक धाकटुलो जेजू क्रिस्त जाव ह्या संवसारान. हे 12 शीस आहले भावा भयणांनो जेजूचे, ते धाकटे क्रिस्त जाले. आनी आयज जे क्रिस्तावपण वाडलां नाल्यार हे 12 शिसांक लागून जे जेजू तांकां शिकोवन गेलो पळय ते, ह्या 12 शिसांनी आयज आमी इतको लोक जाल्लो आसा. देवाचेर विस्वास धरपी आनी वाडत आसा दिसान दीस. कित्याक ह्या 12 शिसांनी ते घेतले देवाचें उतर. तेणी आकार जेजू प्रमाणे आपणाचो आकार केलो. जेन्ना ह्या संवसारान ते आहले, पवित्र आत्मा तांकां मेळोंक नाहलो, ते सारके बोणेर आहले. देव तांकां सत सांगतालो ते तांकां कळोन आहले. परत परत तीच क्वेशनां ती देवाक विचारताले. पूण जेन्ना पवित्र आत्मा तेंच्या भितर येयलो तेन्ना ह्या पवित्र आत्म्यान तांकां उलोवपाक शिकयले. आनी पयल्या दिसा जेन्ना पेद्रू उबो रावता, 3000 लोक एका दिसा क्रिस्तांव जाले. 3000 लोक पयल्या दिसा जेन्ना पेद्रू उलयलो, पवित्र आत्म्यान उलयलो आनी ह्या पवित्र आत्म्यान तेंच्या भितर कार्य केलें. ताका लागून देव आमकां हांगर सांगता, आकार आपणा प्रमाणे घ्या. म्हजें उतर तुमचे फकत मनान घालून नोसरणी करून ते उतर जालेत. तुज्या मनाची नोसरणी जावपाक जाय. कित्याक आमचो आत्मो परफेक्ट आसा. कित्याक तो देवाचो आत्मो आमच्या भितर आसा पळय, तो आत्म्याचो प्रॉब्लेम ना. आमचे जिवीत म्हणजे सोल, हेजो रिन्युअल जावपाची गरज आसा. सोलाची रिन्युअल जावपाची गरज आसा. आमच्या मनाची रिन्युअल जावपाची गरज आसा. प्रॉब्लेम आमचो जो येता तो मनान येता. पूण देवाचें उतर म्हणटा 1 कोरिंथियन 2:16 आमकां जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. आनी हे जेजू क्रिस्ताचें मन हांगर न्हू भाव भयणांनो, आमच्या ओत्मीक मनशान आसा. आनी ह्या ओत्मीक मनशान जे जेजूचें मन आसा हे तुका सगळे स्क्रिप्चर उगडास करता. पवित्र आत्मो हे तुज्या भितर सगळे स्क्रिप्चर घातलेले आहा ते उगडास करतात. पवित्र आत्मा आमकां जाव ह्या संवसारान चलपाक.
जेजू क्रिस्ताक तर पवित्र आत्मो जावो आहलो, आमी कोण तेच्या फुड्यान? पवित्र आत्मो नासतना जो मनीस चलता तेका व्हडलेशे फायदेशीर कांय जावचें ना ह्या संवसारात. घडयेक तेका स्वर्ग फावो जायत, कित्याक तेणेन आपणाक जेजू क्रिस्त आपणाचो सोमी आनी धोनी म्हटला म्हणून. पूण पवित्र आत्म्यान पळय जियेता तेका पवित्र आत्मो पयलेच सांगता तुवें कितें करूंक जाय पळय तें. आयज हांव देवी कडेन उलयतालो, हांव देवीक तेच सांगतालो, पवित्र आत्मा म्हाका पयलेच सांगता, आमकां शिटकायता, आमचीशीन उलयता, तो आमकां कितें तरी सांगता. आनी म्हाजो कितें वाफ आहलो तो हांवें ताका सांगला. भाव भयणांनो, देवाचें उतर एक इतकें आमकां वतम्यांक जाय. आनी आयचो दीस तुमी बरोवन धरा. जेन्ना आमी स्वर्गार मेवतली तेन्ना तुमी म्हणटले, ब्रदर त्या दिसा तर हांवें तुवें आमकां सांगलेले त्या उतराचेर तर हांवें नियाळ केल्लो, नाजाल्यार आयज म्हाजी व्हडती मुजोरी आसपाची स्वर्गार. आमी हांगोर ह्या संवसारान कितें करता पळय तेजो आमकां गिरेस्काय आमकां स्वर्गार मेवतली. देव आमच्या हितून रावचो ना, वॉट यू कॉल फॉर दॅट, रिणान देव रावचो ना. तेणेन तर प्रॉमिस केला, ह्या संवसारान तूं आपणाच्या उतरा प्रमाणे जियेलोय, वरती जावन आसा तुजी मजुरी स्वर्गार. संवसाराचे सोडूनच घाल भावा भयणांनो, 120 वर्सां आमकां हांगर मेवतली. साशणीक जिवीत म्हटल्यार अंडरस्टँड जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. अब्राहम, मोजेस साशणीक जिवीत जियेतात. कितके शेकडे जाले? 2 शेकडे जाले. 2000 वर्सां जाली. 2022 वर्सां ते जेजू बारी जियेता. मातशें चिंतून पळयात भावा भयणांनो, तूं 2022 वर्सां जियेतलोय, जेजू बारी ते बी. खावपाची कांय उणें ना, पेवपाचें कांय उणें ना, मजुरी करपाची गरज ना, सगळें तुका मेवतलें. कित्याक ह्या संवसारान बरें जिवीत जियेलें आनी वरती जावन आसा तुजो इनाम. आमी हे चितिनान भावा भयणांनो, आमी संवसारी जावन पडल्या. आनी एक टायम घडयेक तुमकां राग येता आसतलो, हांव हें सांगत आसता, हांव शिटकायत आसता म्हणून. पूण हें म्हाका पवित्र आत्मो सांगत आसता, ह्या संवसारा प्रमाणे जियेनाका. हांव भावा भयणांनो, हांव म्हाजी मूठ खाली करपाक हांव फाटीं रावना, कित्याक हे मुठीन म्हाजे देव घालीत आसता. हांव म्हाजें व्हडलेपण म्हणून हांव तुमकां सांगना. मूठ सोडल्या बगर तुज्या हातीन देव कांय घालचो ना. देवाक तूं टायम दिनाय, तुका देव कसो तुका तुजेशीन उलयतलो. तूं दुसऱ्यांक बोगसोणें दिनाय, देव तुका कशें बोगसोणें दितलो. गिव एंड इट शॅल बी गिवन. दी आनी तुका दिल्या तुका तें दितलो, देव दितलो. गिव एंड इट शॅल बी गिवन. सो एंड यू शॅल रीप. आमी कितें कसली बी घालता तेजें आमकां फळ मेवतलें. हांवें तर कोणाक बोगशिलो, हांव कितें दाखयता, पवित्र आत्म्याचो जो म्हाजो भितर मोग आसा तो हांव मोग हांव त्या मनशाक दिता. देवान आमकां बोगशिल्या, पूण आमी चुकता आनी आमी देवा लागीं वचपाक जाय, सॉरी म्हणपाक जाय. आमी आमच्या आवय बापायक म्हणना, म्हाजे मामीन हांवें कितें चुकलें आनी मामीन म्हाका कितें म्हटलें नाजाल्यार हांव कितें म्हणटा, सॉरी मामी म्हणटा आनी मॅटर कवर करता. सॉरी डॅडी म्हणटा, मॅटर कवर करता. देवा फुड्यान खालती जालो म्हणून उणेपण ना. आनी आमी देवा फुडें खालतीत आसपाक जाय. जितको तूं खालती आहाय तितको तुका तो उबारतलो. आमी काम करता पळय तेजेर उबारचो ना तो, तूं खालती जाताय म्हणून तुका तो उबारतलो. तेका लागून भाव भयणांनो, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आकार घेवपाक जाय. आनी हो देवा भाशेन आकार घेवपाक खूब गरज. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा, जेजू क्रिस्ता भाशेन आमी जावपाक जाय. बी इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट. म्हणजे जेजू क्रिस्ता भाशेन तूं जा. आनी जितको भावा भयणांनो तूं जेजू क्रिस्ता भाशेन जाताय, तूंच ख्रिस्त ह्या संवसारान म्हणून जियेता.
तूं धाकटो क्रिस्त ह्या संवसाराचो. हे 12 शीस कहे धाकटे क्रिस्त जावन जियेले, तसो तूं एक धाकटो क्रिस्त जावन ह्या संवसारान जियेता. आनी तुज्या वरवीं देव जायती मिलाग्री आनी नवसरणी ह्या संवसारान हाडूंक सोदता. ताका गरज आसा तुजी. तुजे काळीज दी ताका भावा भयणानो. जेजू आमच्या लागीं मागता एकूच, आमचे काळीज. आमच्या काळजान येवन तो रावंक सोदता. आनी ह्या काळजान येवन जेन्ना तो रावतलो भावा भयणानो, तो आमकां केन्ना सोडिना आनी आमचेर तो केन्ना रागार ना. कोणूय तुका सांगत देव तुमचेर रागार आहा म्हणून तुमचें सगळें जाता, मातशें तें तुमचें सारकें करा. देव रागार आहा तुमचेर? देव रागार ना. आनी देव आतां कितें करिना. ऑलरेडी ताणें आमकां जाय तितकें केलां. देव आमचेर पळोवन आसा. आमचेर आटे विटे येता, देव पळयता ते. आमी चिंतूंक जायना की देवाक ते दिसती पडना. पूण देवान तुका कृपा दिल्ली आसा ह्या वायटांतले भायर सरपाक. जेन्ना तूं देवाक उलो मारतले, तुका बोट दिवन तो वयर काडटलो. आनी हांवें जायते टायम शेद्रेक, मेचेत आनी अबेदनेगोचें सांगलां. तांकां फर्नसान उडयतात आनी जळटो फर्नस आसता तो वाडयता तेजी डिग्री आनी तांकां भितर उडयता. जेन्ना तांकां भितर उडयता तेन्ना तो राजा पळयता की ते तीग नात पूण ते चोग आहा. कित्याक भितर त्या फर्नसान देव जेजू क्रिस्त तेंच्या भितर येता आनी तेंचो एक केंस पासून उरपना. कोण उडयतालो तो लासोन मरता. कोण पळय तांकां उडोवपाक हाडलो तो लासोन मरता. पूण हे तिगूय भायर सरतात तितूंतले. जेन्ना तूं देवाचेर पातयेताय तेन्ना देव तुका केन्नाच उणो जावचो ना भावा भयणानो. देव तुज्या भितर रावता. तो तुज्या आदाराक आसा, तुज्या लागीं आसा. आमकां दिसता आमच्या भितर देव ना म्हणून. देव तुज्या भितर आसा. तूं तेजो आवाज आयकोनाय. तुका सगळी चिंतनां आसात. वज्याचो भार आसा तुज्या तकलेर. ताका लागून हो आवाज तुका आयको येना. फाल्यां हांव कितें करतलीं, म्हाजी भुरगीं कशीं जियेतलीं, ती कशी कॉलेजीक वयतलीं, कशी कामाक वयतलीं. आनी देव म्हणटा तुजो सगळे केंस पासून हांवें मेजलेले आसा. तुका चिंता करपाची गरज ना. त्या टायमार तांकां सगळ्यांक मेळटलें. आनी जेन्ना देवाच्या उतार हांव सजमलो तेन्ना हांवें एकूच चिंतलें, म्हाज्या भुरग्यांचे, म्हाजे बायलेचें हांव चिंतचो ना. कित्याक म्हाजो देव चिंतलो तेंच्या विशीं. तेंच्या विशीं म्हाजो देव चिंतलो. म्हाका जें कितें सांगलां तें हांव करपाक देवान म्हाका नेमलेलो तें म्हाजें काम. आपणाचे आवयक मारयेक ताणें कितें म्हटलें? अस्तरे म्हटलें. अस्तरे कित्याक म्हणटालो तो? दाखोवन दिवंक सोदी ह्या संवसारीक रिलेशनान वयर आमी जियोवपाक जाय. ह्या संवसारी रिलेशना प्रमाणे तूं जियेलोय नाजाल्यार कितें जाता? तूं लिमिटेड जाता. ताका लागून देव तिका अस्तरे म्हणटा. आनी एक कारण आसा अस्तरे म्हणपाक तिका. कित्याक जेन्ना देवान बापायन जेन्ना शिराप घातलेलो तेन्ना अस्तरी म्हटलेली. ताका लागून देव ताका जाणा आसता हे अस्तरी कडल्यान हे सगळे संवसाराचे जो आपूण येयला तिच्या कुशवेसान. कित्याक ते अस्तरीन जी चूक केल्ली ही अस्तरी देवाच्या उतराक वय म्हणटा आनी तो मोरोसोर देवाच्या उतराक ती तेकोन रावता. बालो वयता ताच्या काळजान, पूण तिका खबर आसता म्हाजो पूत सरवंडार. कित्याक तेन पयल्याच दिसा मानून घेतलो तो म्हाजो सरवंडार म्हणून. मारयेन मानून घेतलो की जेजू जावन आसा आपणाचो सरवंडार आनी ताका लागून ती तेज्या आड येना
पूण तेज्या बारी ती काम करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. खरेंच इतल्या म्हणसर तुम्ही दुसऱ्यांक शिकोवन दिवंक जाय आसली आनी कोणें तुमकां देवाचे उतराची मुळां बी शिकोवन नव्यान दिवची गरज ना. तुमकां दुदाची गरज आनी न्हय निबोर जेवणाची. भाव भयणांनो, देवाचे उतार हांगर कितें म्हणटा, इतक्या टायमान म्हणटा तूं आतां आमी देवाचे, आमकां आतां वरस जायत येयले, आमी देवाचे उतार आमी शिकता, वरस जायत येयले आतां आमकां. आनी ही कोंकणी बायबल क्लासीक वरस जायत येयले. आमी कोंकणी बायबल स्टार्ट केल्यार वरस जायत येयले आतां. आनी हे आमी कोंकणी बायबल क्लासीन आमी वरसभर तर आमी शिकल्या, आनी अजुनूय तर आमी दुदाचेरूच आसा, नाजाल्यार आमी व्हडली जाता काय आमी अजुनूय दुदाचेरूच आसा. कोण आपणाच्या आवयचें दूध पिता हांगर? कोण आहा? तेका लागून देव आमकां सांगता, जशें तूं वाडटाय आनी दुसरे खाण खाताय, तशेंच म्हणटा आपणाच्या देवाच्या उतरान तूं वाडत वचोंक जाय. ह्या टायमार पासून तुवें देवाचें उतर दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय आसलें. तूं अजुनूय शिकताय, कित्याक तुज्या मनान तुवें व्हरतो जागो देवाक दिवंक नाय. हांव भावा भयणांनी तुमकां हांव खरें सांगता, ह्या 2 वर्सांक जेजून जी म्हाजी लायफाची नवसरणी केला देवाच्या उतरान, म्हाका तुमकां सांगपाक जावचें ना. कित्याक जितको हांव देवाच्या उतराक वेळ दिता तितकी म्हाज्या भितर नवसरणी जाता. कितें वायट आहा पळय तें सगळें भायर वयता, आनी गरज हें भायर वचपाक भावा भयणांनो. आमकां कितें नाका पळय तें आमचे भितरलें भायर वचपाक गरज. कोणें अशें चिंतपाक जायना देवाची म्हाका गरज ना. सगळ्यांक देवाची गरज जाय म्हणजे जाय, गरज आसात. तुजीन 4 पयशे आहा म्हणून देवाक म्हणून नाका, फाल्यां पळोवया. हांव एके भयणीक मिनिस्टर करतालो, आनी ही भयणीचो खूब प्रॉब्लम आसा, फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा. आनी ती म्हाका अशें म्हणूंक लागली, आनी एका वर्सा पयलीं हांवें ताका हेंच सांगलेलें, आनी आतांय ताका हांवें हेंच सांगलें. ती म्हणूंक लागली, ब्रदर म्हाज्या लोनाचो खूब प्रॉब्लम आहा, ताका लागून आमकां कितें पयशे मेवता ते आमी आमचो सगळो लोन पे करपाक आमी दिता, आनी आमी देवाक कितें दिवपाक जाय आमी तें दिना सद्या, कित्याक आमचें लोन सुबेज आहा आनी आमकां ते पयशे पावना. हांवें ते भयणीक सांगलें, तुजो लोन इतको बेगीन कवर जावचो ना. जो मेरेन देवाच्या भितर तूं तुजे पयशे वपनाय, सुपरनॅचरल फायनान्शियल ब्लेसिंग तुज्या भितर येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. भाव भयणांनी दिवपाक जाय तुका मेळपाक. बी घातल्या बगर तुका कसलो पीक मेळपाचें ना. तुका तर बोगसवण्याची बी घालपाक जाय, तुका दुसऱ्यांनी बोगसूंक जाय. बोगसवण्याची बी पयली तूं घाल. कोणाचेर राग आसा बोगशी, कोण तुजेर आड येयला बोगशी. बोगसवण्याची बी तेका घालूंक रावनाका, तूं घाल, बरें पीक तुका मेळटलें. फायनान्शियल प्रॉब्लम आहा, वस आनी कोण गरीबसाणीन आसा तेका वस आनी आदार कर. एक भयण आहा आमची संगीता म्हणून, आनी ही भयण तेका तेजे सडनली तेज्या घोवाक हार्ट अटॅक येयलो, आनी चड व्हडली नॉर्मल ती सुबेज पयशे ना ती कडेन. कशेंय करून तेणेन 70,000 एकठांय केले, ऑपरेशनाक गरज आसली, आनी ह्या 70,000 तेणेन डॉक्टरांक दिले, आनी ऑपरेशन चालू केलें, आनी ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. आनी मागीर हांव मातसो त्या दिसा हांव बिजी आसलो, हांव देवाचें उतर दितालो, हांवें तिचो फोन घेवंक ना. मागीर हांवें फोन केलो तेन्ना ती म्हाका सांगूंक लागली, ब्रदर अशें अशें जालें. तेन्ना आमी दोगांयनी मागणें केलें की तुका
तुजो एकान एक रुपया देव तुका फावो करतलो. आणि ह्या भयणी लागीं म्हाजी बायल एक 2-3 वीक आदी उलयलेली आणि माझ्या बायलेन ताका सांगलेलें देवाच्या भितर थोडे घाल तुजे बी घाल तुजे पयशे थोडे देवाक दी म्हणून माझे बायलेन ताका सांगलेले. आणि त्या दिसा ताका ते उगडास येयले. आणि जेन्ना इतको प्रॉब्लेम तेजो चलतालो त्या दिसा आपणाशी नाल्ले तितुल्ले काडटा आणि ती एका मिनिस्ट्रीन आपणाचे पयशे घालता. आणि भाव भयणांनो, दुसऱ्या दिसा सगळे जाय तितके पयशे ऑलमोस्ट 3 लाख तिचे कंप्लीट तिच्या हातीन येतात. 3 लाख रुपये. बी गिव अँड इट शॅल बी गिवन अनटू यू. देवाचें उतर खरें जावन आसा भाव भयणांनो. तुजी तर मूठ सुटना, तू देवा कडल्यान काय एक्सपेक्ट करूंक सोदिनाकाय. मूठ सोडल्या बगर तुज्या हातीन कांय येवपाचें ना. इट इज अ प्रिंसिपल, तो कायदो तो. तुका तर फायनान्शियल ब्लेसिंग जाय, कोणाक वस आनी आदार दी, तेन्ना तुज्या भितर देवाचें बेसांव येतलें. तू तर तुजी मूठ सोडिनाय नाजाल्यार देव अशी मूठ आहा तेन्ना देव तुज्या हातीन कसो घालतलो. कित्याक तूं दामून रावलाय, तुज्या हातीन देवान बी घातलेली ती तुज्या हातीनूच तुवें दवरल्या, ती ओपोंक नाय. जो मेरेन ती ओपनाय देव तुका दुसरी बीव दिवंक शकना. वोपपाक जाय ती बी तुज्या हातीन देवान घातल्या पळय ती. भाव भयणांनो, आमी चिंता ना आमचीशीन पयशे ना म्हणून आमी दिवंक शकना. हांव तुमकां सांगता, देवान तुमकां सगल्यांक दिल्ले आहा, तुमी देवाक दिवंक शकता. आणि हांव तुमकां सांगता, कोण पळय हे करिनात आनी देवा कडल्यान तो तुमी फायनान्शियल ब्लेसिंग सोदता, तुमकां मेळचें ना. कित्याक बी ओपताय तेन्ना तुका पीक मेळटलें. ओपोंक नाय, मेळचें ना. फाल्यांक धरी नाका. आनी एक सिस्टरीक हांव मिनिस्टर करतालो आनी ती म्हणूंक लागली, हांवें म्हाजी लायफ स्टोरी सांगली. आनी हांव म्हणलें जायते टायम अशें चिंततालो, ना आयज म्हाका हो प्रॉब्लेम येयला, हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्या उपरांत हांव देवाक म्हाजी भेटवणी दितलो. देवाक हांव सेकंड करतालो आनी म्हाज्या प्रॉब्लेमाक हांव फर्स्ट करतालो. आनी ती भयण म्हाका म्हणूंक लागली, ब्रदर तुवें सांगलां तें सारकें. अशेंच म्हणूंक लागले, आपणें कोणाक पयशे दिवपाक चिंतलेले म्हणूंक लागली. आनी हे पयशे आपणाचे कोण आपणाच्या भुरग्यांक कोणान वाडयलेली पळय ते बायलेक आपूण हे पयशे दिवपाक घातली म्हणूंक लागली. आनी अशेंच आपणाक कितें प्रॉब्लेम येयलो आनी ते पयशे काडले आनी हांवें थंय घातले. आनी ते बायलेक हांवें धाडपाक जाय ते हांवें धाडलेच ना. भाव भयणांनो, आमचीशीन अशें खूब जाता. आमी चिंता आमी फाल्यां दितली, आमी वर्सान दितली. ना, तशें राव नाकात. फाल्यां राव नाकात, वर्साक राव नाकात. जी देवान तुज्या हातीन बी घातल्या ती सोड, देव तुका आनीक बेसांव दितलो. जो मेरेन तूं सोडिनाय देव तुज्या हातीन बेसांव घालूंक शकना. कायदो, भाव भयणांनो, कायदो जावन आसा तो. कोण भुकेता तोच खांक वयता, कोणाचें पोट भरला तो खांक वयचो ना. तुजी मूठ तुवें घोट धरल्याय म्हणजे तुका गरज ना म्हणून तूं घोट धरता. आनी तुका गरज आसा जाल्यार सोड आनी देवाच्या राज्यान घालते आनी ते तुजे भरपूर वाड जातली. आनी कितक्या भाव भयणांक पळयला तांकां फायनान्शियल ब्लेसिंग जाय पूण देवाच्या राज्यान 1 रुपया घालपाक तयार ना. देवाच्या राज्यान तो तूं पयशे घालिनाय नाल्यार देवाचें राज कशें चलतलें. मनीसूच जाय देवाचें राज चलोवपाक. देव हांगर येवन आपणाचें बायबल प्रीच करूंक शकना. हांवें तेजें उतर हांगर प्रीच करपाक जाय, हांवें तेज्या उतराक हांवें उलोवपाक जाय तेजें उतर. मनीस जाव देवाक आनी देव म्हणना आपूण वयल्यान तुमकां पयशे उडयतलो. देव म्हणटा आपूण एक मनीस धाडटलो आनी तो तुका बेसावंक जातलो. ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग. गॉड वील ब्लेस यू टू बी अ ब्लेसिंग. हेजेर मातसो भाव भयणांनो नियाळ करा. हो एक व्हडलो एरिया जावन आसा जे क्रिस्तांव लोक फाटीं पडलेलो आसा. मूठ सोडूंक सोदिना, आपणाच्या लायफाचो प्रॉब्लेम पळयता.
आनी हांव तुका सांगता, तुमी सगळीं जाणां ब्रदर जॉन्सनाचें कितें पळयता, तो केन्नाच कोणा कडेन पयशे मागना. कित्याक मागना? कित्याक आपणाशीन येता ते तो घालता. आतां आमकां खबर आहा पार्रा तेजी रिट्रीट जाता. रिट्रीटीक कितको खर्च जाता ते आमकां खबर आहा. एक रिट्रीट करपाक ताका कितको खर्च जाता तो आमकां खबर आहा. तो आपणाची मूठ सोडटा म्हणून ताका येता. तो पळोवन रावंक ना म्हाका हांगोर इतके लाख खर्च जातलो. तो जेन्ना तो येता आनी तो भियेना ते पयशे इन्वेस्ट करपाक, तेन्ना तितके पयशे देव तेज्या लायफान पुतून घालता. सोडल्या बगर तुका मेवचें ना. आमी हें पळयलां भाव भयणांनो, आमच्या दोळ्यांनी पळयलां. तेका लागून जो मेरेन तूं मूठ सोडिना हे मुठीन देव तुज्या कांय घालूंक शकना. वजन आसा कायदो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. घडये कोण म्हणत थोड्या आमच्या भावा भयणीक भावार्थ आसा, दुसरी बऱ्यो कोरण्यो करतात. हाचे विशीं कितें सांगचें? बऱ्यो कोरण्यो करिनात तसल्या मनशाक खरेंच भावार्थ आसा म्हूण दाखोवशी तूं म्हाका? हांव जाल्यार बऱ्यो कोरण्यो करून म्हाका भावार्थ आसा म्हूण दाखयता. देव एकूच म्हूण तूं सत मानताय मूं? बरें करताय. देवचारूय तशेंच सत मानता आनी भिरांतीन कडकडटा. आरे देशान्या कोरण्या विणे भावार्थ मेल्लो जाता म्हूण तुका दाखोवंक. प्रेज गॉड. भाव भयणांनो, देवाचे उतर कितें म्हणटा तें पळय. तुका खबर ना काय म्हणटा. तूं देवाचेर भावार्थान विश्वास दवरताय आनी असो म्हणटा देवसारूय विश्वास दवरता आनी तेका पयल्या उपरांत कडकडटा. देवसार कडकडटा भाव भयणांनो देवाक पयल्या उपरांत. पूण आमी इतकी जाल्या आमी आमच्या देवाक पळयता पूण तें आमकां कळप आसून ना. देवसार देवाक पळोवन कडकडटा. कित्याक तेका भिरांत आसा. तो जाणा तेजो निमाणो जागो तेजो खंय आहा पळय तो. देवाक पळयल्या उपरांत तेका तो निमाणो जागो दिसती पडटा. आनी आमकां भाव भयणांनो देवान कितें केलां? देवान आमकां व्हरतो जागो दिला. आपणाच्या उजव्याक आमकां बसपाक ताणें जागो दिल्या. तेज्या उजव्याक आमची बसका केल्या ताणें. आनी तेका लागून भाव भयणांनो देवाचें उतर हांगर म्हणटा, कोणूय तुका सांगत म्हणटा तुका भावार्थ आसा आनी आपूण सांगता तुका म्हाजेशीन काम आसा. तूं तुजो भावार्थ दाखय, हांव म्हाजें काम दाखयता. पूण खरेंच तो म्हणटा भावार्थ हा आनी काम ना जाल्यार निर्फळ. भावार्थ जाव आनी कामूय जाय म्हणजे कितें? भावार्थ आनी कामूय म्हणजे कितें भाव भयणांनो? हांव भावार्थान मानता जेजून म्हाज्या खातीर सगळीं बेसांवां घातलेलीं आसा आनी ह्या भावार्था प्रमाणे हांव चलतां. हांव म्हाजो हुस्कोना म्हाका आयज हें उणें आहा, म्हाका तें उणें आहा, म्हाका हो हुस्कोना. कित्याक हांवें मानलां आनी त्या उतरा प्रमाणे हांव चलतां. आतां हांव म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला. हांव न्हिदोन रावना. हांवें मानला जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला म्हणून हांव चलतां. भावार्थ तुका आसा तुवें तो करूनय दाखोवपाक जाय. भावार्थ हा म्हटलें आनी न्हिदोन रावलय नाजाल्यार तुजो भावार्थ निर्फळ. कांय फायदो जावचो ना भावा भयणांनो. आनी आमी आमचो असोच भावार्थ जाल्लो आसा. आमी तोंडानसान आमच्या उतरां उलयता, बरीं उतरां उलयता, भावार्थाची उतरां उलयता. थोड्यांक नाल्यार हांव अशें लोकांक हांव वखता, अशें हांव लोकांक वखता. उतरां सगळीं भावार्थाची उलयता. करेक्ट, सारकी प्रॉपर उतरां उलयता. पूण त्या भावार्थाची उतरां उलयल्यान त्या उतरा प्रमाणे चलना. इनकम्प्लीट. फेथ विदाउट वर्क्स इनकम्प्लीट. काय मेवचें ना. तेका लागून भावा भयणांनो जेन्ना तूं
भावार्थ आसा म्हणटाय तेन्ना तुज्या त्या भावार्था भायर तुजें कामूय आसपाक जाय. हांव म्हाकाच फटोवंक जायना भावा भयणांनो, म्हाका भावार्थ आसा आनी हांव तर म्हाजो भावार्थ चलोना. कोणाक भावार्थ आसा तो भावार्थ चलोवपाक जाय आनी ताका लागून डेली आमच्या धाकट्या धाकट्या कामांनी आमी आमचो भावार्थ दाखोवंक जाय. रोखडीच आमी हुस्क्या काडटा. खंयसर आमी जेवणाक गेले आनी जेवण समज उणें पडलें, हुस्को, अरे जेवण उणें पडलें, लू सायडीक वच आनी तीच उतरां म्हूण जेजून म्हटलेली पळय ती. जेजू तुवें बापायक पळयलंय आनी म्हटलें हे 5 उणें आनी 2 नुस्तीं आसा आनी सगल्यांक पावशी तुवें केल्या म्हणून हांव तुका अर्घा दिता. आनी ती सगळ्या लोकांक पावली. तूं मागणें कर भावा भयणांनो, देवान शिकयलां तेंच कर. हांव तुका सांगता सगळ्या लोकांक पावतले. कशें पावतले तें आमकां पडलेलें ना, पावले की जालें. इल्ले खान घडयेक तेंचें पोट भरतलें. हांव नको कशें जातलें पळय तें, पूण जातलें कित्याक देवान म्हटलें. भावा भयणांनो, देवाचें उतर जावन आसा खरें, फट न्हू ती. आमी चिंता आनी अशें आमी कितके टायम आमी मागणी केल्ली आसा. खूब जाग्यांचेर अशें आमकां दिसून येयलां की जेवण उणें जालें, आमी मागणें केलें आनी थंयसर कांयच उणें पडलेलें ना, वयल्यान उरलें. लोकांक मागीर पोतयांनी घालून घरा वचचें पडलें. आमी चिंता रोखडीच हुस्को खोती ह्या संवसाराच्यो, कित्याक ह्या संवसारा प्रमाणे आमी आमचो नवसरणी केल्ली आसा. ताका लागून भावार्थ तर आसा, त्या भावार्था भारी एक्शनूय आसपाक जाय. उलयलो एक, म्हाजो ऑडियो आनी म्हाजो व्हिडिओ मॅच जायना, नाजाल्यार इनकम्प्लीट भावार्थ. हांव उलयता तें करून दाखोवंक जाय. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. आमी देवाची रचना आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो करून आमी जेवचे खातीर देवान आमकां रचल्यात. भाव भयणांनो, देवान आमकां कित्याक रचल्या? आतां कोणूय म्हणटलो न्हू, देवान आमकां कित्याक रचल्या? देव म्हणटा तूं जावन आसाय आपणाचें वर्कशॉप, वर्कमॅनशीप. म्हाज्या कडल्यान तुज्या कडल्यान हांव ह्या संवसारान हांव काम करतलो. कसलें काम? बरें काम. देवाक आमची गरज आसा ह्या संवसाराक. कित्याक? आपणाचें उतर परगटपाक, लोकांक पेकोवणी दिवपाक, देवा कडेन तांकां लागीं हाडपाक, तांकां जाणवाय दिवपाक. कोण कोश्टान सांपडल्या तांकां देवाच्या उतरान सान तांकां भायर काडपाक. हें आमचें काम जावन आसा. फॉर वी आर हीज वर्कमॅनशीप. आमी जावन आसा तेजे कामदार, स्टिवर्ड्स, मॅनेजर. आनी आमच्या हातीन तेणेन घातलेलें आसा, वच आनी बरें काम कर. केन्ना तेणेन आमचें हें चिंतलें? केन्ना चिंतलें? गॉड प्रिपेर्ड बिफोर हँड दॅट वी शूड वॉक इन दॅम. आमी ह्या संवसारान येवच्या पयलीं आमकां देवान ऑलरेडी ह्या कामाक लागून रचला. आयज तर हांव देवाचें उतर दिता भावा भयणांनो, हो म्हाजो प्लॅन न्हू, हो जावन आसा आमच्या बापायचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो प्लॅन. म्हाजो प्लॅन हा नाल्यार तो सक्सेसफूल जावचो ना. देवाचो प्लॅन तुका केन्नाच तुका वायट रस्त्यार व्हरचो ना, बऱ्याच रस्त्यार व्हरतलो. कित्याक तेजो प्लॅन जावन आसा परफेक्ट. आनी आमची गरज आसा भावा भयणांनो. आमी चिंता की आमचे ह्या संवसारान कितें काम. अबे देव सांगता तुका कितें काम पळय तें तुजें. तो म्हणटा तूं जावन आसा आपणाचो कार्य करतो हांगोर ह्या संवसारान, आनी तुज्या कडल्यान सगळीं बरीं कामां जेजू क्रिस्तान जातलीं, आनी हो पवित्र आत्मा तुज्या भितर दिल्लो आसा. आनी हें तूं ह्या संवसारान येवच्या पयलींच देवाक खबर आसली तुका तेणेन कितें प्लॅन केला पळय. ताका लागून आमी देवा लागीं विचारूंक जाय, देवा तुजो प्लॅन म्हाज्या खातीर कितें? म्हाजो न्हू,
नॉट माय वील, लेट युअर वील बी डन. माझे न्हू, तुजें कितें आहा तें म्हाका सांग. जेन्ना देवाचें कितें आहा तेन्ना हांव आयकता आनी हांव जेन्ना तशेंच करता भावा भयणांनो, देव देपान देप आमच्या बारी चलता. कित्याक अपरून हाडलं दिसना. आमच्या भितर जियेतात. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. आणि इफ अ ब्रदर or sister is naked and destitute of daily food, and one of you say to them, depart and be in peace and warmed and filled. देवाचे उतर अशें म्हणटा, तुवें कोणाकूय पळयलय, एक कोण भुकेलो तुज्या दारा फुड्यान येयला आनी तूं ताका म्हणटाय देवाचो आशिर्वाद आसूं आनी देवाची महिमा तुजेर आसूं आनी सगळें तुजें बरेपण जावन तूं अशें म्हणटाय, पूण ताका तूं खाण दिनाय. नाजाल्यार तुवें कितें केलें काय म्हणटा देवाचें उतर. तुवें ताका फकत एक भासावणी दिली आनी तुवें धाडलय. तुका खबर आसा हो मनीस नागडो आसा आनी ताका डेलीचें जेवण ना. तुवें ताका विंगलो आसा पळय, ताका तुवें कितें कापडां दिवंक जाय आसलीं, ताका खाण दिवंक जाय आसलें, पूण तूं ताच्या खातीर मागणें कोत्ताय आनी ताका वच म्हणटा. असलो भावार कसलोच फायद्याचो ना. म्हाजो भावार म्हाज्या कोरण्या उदेशी हांवें दाखोवन दिवंक जाय. म्हाजो भावार भावा भयणांनो, म्हाज्या कोरण्या उदेशी हांवें दाखोवन दिवंक जाय. कोण तुका गरीब दिसती पडलो, भुकेलो आसा, राव 2 मिनटां, वस ताका दुकानार, घे एक बिस्किटीचो पुडो, काड आनी दी, 5 रुपया लागतले. पूण 5 रुपया जे तुवें हांगर इन्वेस्ट केलाय भावा भयणांनो, देव तुका 500 रुपया दितलो. हे 5 रुपया कित्याक दी आनी देव तुका दितलो. प्रेज गॉड, हालेलुया. ह्या पासत तुमची खबर आमी आयकल्या तेतूंत आमी सदांच तुमचे खातीर मागणें करता आनी पवित्र आत्म्याचे पूर्ण जाणवायेन आमी समजिकायेन देवाची खोशेची ओळख तुमी घेवंक म्हूण आमी मागता. अशें सोमयाक फावो आनी सगळ्याच वाठांनी ताका मानवता तसलें तुमचें जिवीत जातलें आनी सगळ्या जिन्साचो बऱ्यो कोरण्यो तुमी करतल्यात आनी देवाचे जाणवायेन तुमी वाडोवन बेतल्यात. प्रेज गॉड. आतां हांगर कितें म्हणटा भावा भयणांनो, हांगर साव पावलो ह्या कोलेस्कारांच्या लोकांक लागून मागता, जाणवाय मागता, तांकां सोजमणी मागता पवित्र आत्म्याक. आनी तो म्हणटा हे तुमी जे जियेतात, तुमचे जिवीत जे तुमी जियेतात ते देवाच्या उतरा प्रमाणे ते जियोवपाक आनी बऱ्यो कोरण्यांनी तुमी जियोवपाक, देवाच्या उतरान तुमी वाडपाक, असले जिवीत तुमचे जावनी म्हणटा. भाव भयणांनो, आमचे जिवीत असलेच जावपाक जाय. आमी देवाचे उतर आयकले, तेजी बरी फळां आमी आमच्या लायफान आमी हाडपाक जाय. कित्याक जेजू जावन आसा ती बी आमकां आमच्या हातीन दिली आनी ही बी आमी रोयल्या, तेजी बरी फळां आमी जेन्ना जेजून आमी आसता तेन्ना देवाचें उतर अशें म्हणटा, वेन यू अबायड इन मी यू शाल बेर मच फ्रूट. जेन्ना जेजू क्रिस्तान आमी भितर आसतले, रिगोन रावतले, बरी फळां आमी दितले. कित्याक देवाच्या उतराचे जाणवायेन आमी वाडत वता. देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां गरज आसा. भावार्थ वाडटलो नाल्यार देवाच्या उतराची जाणवाय गरज आसा भावा भयणां. आनी भावार्थ हो जायत. क्रिस्तांव म्हणजे तुका भावार्थ आसपाक जाय. भावार्था विशय तूं देवाक खूश करूंक शकना. भावार्थ हो जाव आनी हो भावार्थ वडोवपाचें खाण कितें पळय तें आमी शिकल्या. देवाचें उतर आनी तेच देवाचें उतर तुज्या लायफान तुवें लागू करपाचें. ह्या दोन वस्तूंनी देवाचो भावार्थ आमच्या लायफान वाडत वयता. आनीक कोणेन तो तुमकां सांगला भावार्थ आनीक कसो वाडोवंक जाता? ना. देवाच्या उतरान आनी देवाचें उतर जियोवपाक, तेन्नाच तुजो भावार्थ वाडटलो. दोन वस्तूंनी. देवाचें उतर आयकलें
आनी तूं जियेले तेन्ना तुज्या भितर सैतानाक तुवें दाराक नो एंट्री म्हणून घातले. आमी 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 गेटीर बा घालता न्हू, आमी गेटीर घालता आनी अशें घातला बी अवेर ऑफ डॉग्स. आनी मागीर तो कोणूय येता थंयसर आनी तो भियेता. तसो जेन्ना सैतान येतलो तुज्या लागीं तो म्हणटलो हो देवाच्या उतरान भरलेलो आहा, हेज्या कडल्यान पयस रावया. कित्याक एक उतर उलयल्यार तूं 100 स्क्रिप्चर उलयतले आनी तेजें तोंड बोर घालतले आनी बोन करतले आनी दावडटले. देवाच्या उतरा फुड्यान आनी कोणाची मांडणी चलना. देवाचें उतर जावन आसा व्हरतें. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. कितें क्वेश्चन आसा? प्रेज गॉड. I think Villa just wanted to speak, brother. He had raised the hand. आता चुकोन जाल्लो आसतलो. ती न्यू फॅसिलिटी एक दिल्या आनी कंटिन्यूस कोणाचो ना कोणाचो हात वयर वसत आसता. ब्रदर विलास, तुका उलोवंक जाय कितें? बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजू ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू तुजें उतर तूं आमकां शिकयताय आनी शिकयत आसाय आनी आमी डेली शिकता देवा आनी आमी वाडत आसा आनी चडत आसा. जे उतर आमी शिकल्या आयच्या दिसाक ते आमच्या काळजान घाल. ह्या उतरा प्रमाणे आमकां जिवंक शिकय देवा. भावार्थ वाडटा देवा तुज्या उतरा उदेशी आनी उतरा उदेशीत न्हू, पूण हो भावार्थ आमी जियोवपाक जाय. हो जे उतर आमी आमच्या काळजान घेता ते उतर आमी जियोवपाक जाय, तेन्ना आमचो भावार्थ कंप्लीट जाता. आनी जेजू ह्या तुज्या उतरान सान तूं आमकां शिकयताय म्हणा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ह्या वेळार जेजू सगळ्यांक तुज्या हजेरी मुखार हांव हाडटा. कित्याक तुजें उतर म्हणटा साम्स 97:5 देवाच्या हाजेरीन सगळे प्रॉब्लम, सगळे दोंगर आमच्या लायफाचे मेणाचे वाती प्रमाणे गोवन वयता. ह्या वेळार कसलोय प्रॉब्लम आसा, ह्या वेळार जेजूक उलो मार आनी जेजूक सांग म्हाजे सगळे प्रॉब्लम हे मेळाचे वाती प्रमाणे गोवन गेले आनी ह्याच वेळार ते गोवन वयता म्हणून भावार्थ दवर. कित्याक जेजूचे उतर जावन आसा साश्णीक, ते केन्नाच नाफोड जावचे ना. आनी ह्या वेळार सगळ्यांचे जे तुका उलो मारला जेजू, ह्या वेळार कसलोय तेंचो दोंगर आसूंक तेंच्या लायफाचो, ह्या वेळार तो मेणाचे वाती भाशेन गोवन गेला म्हणून जेजू हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू जेन्ना त्या तूं खुर्सार मेलय तेन्ना तुवें आमचे दुयेंस येले, आमची पातकां येली, आमचे शिराब येले, आमची गरीबसाण येली, आमची लॉज येली आनी आमकां सगळे बरेपण जेजू ह्या खुर्सा वयल्यान तुवें आमकां दिलाय. आनी हे तुवें बरेपण दिलाय ते आयज आमी आमचे कुडीन आमी मानून घेता आनी आमच्या आत्म्यान आमी मानून घेता, आमचे मन आमी नोरसरता आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जेजू. आनी हे सगळे आमकां तुवें आमच्या खातीर केलाय जेजू. ह्या वेळार ते आमकां तुवें आमकां दिले म्हणून तुका आमी आर्ग आनी महिमा दिता. कसलें दुयेंस आसूं ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या गायांनी ती बरी जाल्यान म्हणून हांव जेजू तुजे उतर उलयता. आनी जेजू तूं जावन आसा आमचो बरो देव आनी ह्या वेळार तुजें दूध तूं सोडटाय आनी आमचें रक्षण करपाक तूं तांकां धाडटाय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आमच्या भितर पवित्र आत्मो आसा, जो पवित्र आत्मो आमच्या भितर जियेता. ह्या पवित्र आत्म्याचो आवाज आमकां आयकूंक येवनी देवा. ह्या पवित्र आत्म्या भारी आमी उलयत रावपाक आमकां आनीक आनीक हुस्को कर. हो पवित्र आत्म्यान आमी जियोनी देवा. कित्याक आमच्या भितर देव तो जावन आसा पवित्र आत्मो आनी हो पवित्र आत्मो बापाक आनी पुताक आमच्या भितर हाडटा. कित्याक ते तेग न्हय
तेजान आसा एक देव. देवा तुका आर्ग आनी महिमा. आमच्या भितर तुवें पवित्र आत्मा घातला आमकां चलोवपाक, आमकां दाखोवपाक, आमचें जिवीत न्हवसरपाक आनी सगल्यांक हांगर आमी मागला ते मेवल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen.